नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. आजच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. अजून पावस चालू जावपाचोच आसा आनी स्मार्ट सिटीची कामां लागली कोसळपाक. सांतिनेज ताडमाड घुमटे लागसार गटाराची वणत कोसळ्ळी. विरोधकांची सरकाराचेर टिका. स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदाराचेर FIR नोंद करपाची गोवा फॉरवर्डाची मागणी. विजयाचे मुख्य सचिवाक पत्र. ताडमाड कोसळिल्ले वणटीचे चवकशे सयत विजय मागता स्मार्ट सिटीच्या कामांचे ऑडिट. गोयचे भाजप सरकार सगळ्याच बाबतीत अपयशी. पावसाळी अधिवेशनात सरकाराचो कारभार करतलो एक्सपोज. विजय सरदेसायाची शिटकावणी. आम आदमी पक्षाकडल्यान बाणावली जिल्हा परिषद पोटवेंचणुकेचो उमेदवार जाहीर. जोसेफ गाब्रियल इंडिया आघाडीच्यो उमेदवार म्हणून आपाचो आमदार वेंझीन केले जाहीर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक दिल्ली व्हरपाचे चर्चाक पूर्णविराम. भाजपांतलेच फुडाऱ्यांची असली नदर. मात गोंयांत चालूच उरतले प्रमोद पर्व. गोंयांत मटक्या आड केल्ली SIT चालूच उरतली. मात SITच्या पंगडाची जातली फेररचणूक. गोंय पुलीस खात्याचो निर्णय. आता पळयात खबरो विस्तारांत. स्मार्ट सिटीच्या कामाची दोनूय डेडलायनी सोंपल्यो. मात अजून मेरेन कामां कांय पुराय जायनात. सोमारा ताडमाड हांगा आशिल्ल्या महादेवाच्या घुमटी लागसारची ड्रेन कोसळपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. पळयात पुराय बातमी. राजधानी पणजे पुरायपणान स्मार्ट केन्ना जातली हाची पणजेकारांक उमळशी. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामाचो सगळ्यांत चड त्रास पणजेकारांनी सोंसला. दर दिसाक स्मार्ट सिटीच्या कामाचो दर्जो स्पश्ट करपी घडणुको उक्ताडार येवपाक लागल्यात. तातूंत गोंयांत मॉन्सून दाखल जाला. तेन्ना स्मार्ट सिटीची कामां बेगीन जातली काय अशाच तरेन एक आडमेळ येत रावतली असो प्रश्न उप्रासता. सोमारा ताडमाड महादेवाच्या घुमटी लागसार नव्यान बांदिल्ली ड्रेन कोसळ्ळी. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून साचून उरिल्ले उदक तशेंच राजधानीत पडपी नॉन स्टॉप पावसाक लागून माती लुटली आनी ही ड्रेन धडेसकट कोसळ्ळी अशें ह्या सुवातेची पळोवणी केले उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. They had accident with the continuous rainfall that drain has collapsed. Now our priority is actually the temple that is here. So what we've told the contractor to do is basically backfill and take the interest of the temple first. Then later they can do the reinstatement of that. So they will bring a JCB, they will clear the drain. And once the drain is cleared, they will put shoring against the temple structure just to protect it and make sure that it's fine. As of now, that is our main priority. As and then the work will continue. It's a minor issue, they'll have it related. स्मार्ट सिटीची जी कामां चल्ल्यात ताका जापसालदार कोण असो प्रश्न उपराशीत आपाच्या अमित पालेकारान सरकाराचेर फोग काडलो. सगळ्यांक पयलो रस्तो हो फोडून दवरिल्लो. 1 वर्स जाले हो रस्तो फोडून दवरून आज पर्यंत काम कंप्लीट कित्याक जावना आनी आतां म्हणटा 6 दीस 7 दीस 15 दिसान कशें करतले हे फटींगपणा म्हणजे. आनी फर्स्ट थिंग इज पीपल आर एक्सेप्टींग दीस फटींगपणा. लोक ही फटींगपणा एक्सेप्ट करता म्हणून ते फटी मारत आसा. आतां म्हाका दिसता लोकांनी रेवल्युशन करून उठचें पडटलें. फ्रॉम आम आदमी पार्टी फ्रॉम आमचें ओपोजिशन आसा. दे आर गोइंग टू टेक दीस इशू व्हेरी सिरियसली. दिस इज नॉट गोइंग टू एंड रायट हियर. आनी म्हाका दिसता आमी ताजेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाक सुरू करता. सर पयलींचे हितून PWDचे आदले इंजिनियर जे हे सुपरवायझींग करताले म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ वर्क कितके कायली सिमेंट गेले रेंव गेले. आतां हेंचे कोणूच आसना. कोण आसना कारण हे पळयतलो कोण दाखयतलो कोण ही फटींगपणा. कारण तांकां कांय म्हणपाक शकना. इंजिनियर जे आसा PWDचे हांगाचे थंयचे जे इंजिनियर आसा तांकां तूं कितें म्हणटलो तांचे बॉस खाता तांकां पळोवचें पडटा. तांकां चोरयो लिपोवच्यो पडटा सरकाराच्यो. दीस इज नथींग बट सरकाराची चोरी जी हांगा कोसून पडल्या आनी देवान लोकांचे दोळे उगडाप करपा खातीर प्रॉब्ली आज जे हांगा जें केलां तें केलां. तर आमी आसा ताडमाड देवस्थाना कडेन. हांगा तुमी पळोवंक शकता की जी धडा जी आसा ताडमाड देवस्थानाच्या सायडीक ती कोसळ्ळेली आसा. हेचें कारण म्हटल्यार सद्या स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा. तेची डेड एंड सोंपल्या तरी तेंचें काम हांगा ताडमाड हांगासर चालू आसा. आनी एस्केलेशन करतना सकयल जें उदक गावलां त्या उदकाक लागून ती जमीन फुगला आसली. आनी काल जो 2 दीस पावस पडला जो कंटिन्यू पावस पडला पणजेन सगळ्यांत चड 93 mm पावस पडला. त्या पावसाक लागून सुद्दां हांगासर धडा जी आसा ती मोव जावन ती कोसळ्ळ्या आसतली.
पूण हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय की ही जी धडा आतां कोसळ्ळ्या ताका लागून जे ताडमाड मंदीर आसा आनी तेजे बनियन ट्री आसा येदे व्हडले त्या ट्रीकूय धोका आसा आनी हांगासर रावपी जे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सांत लोक आसा त्या लोकांकूय धोका जावं शकता. तर हांगासर आत्तां मेयर जे आहा ते येवन गेल्लेले आसा रोहित मोन्सेरात, त्यांनी हांगासर येवन पाहणी केली. खरें तर हांगासर स्मार्ट सिटीच्या इंजिनियरांनी येवन पयलीं पाहणी करूंक जाय आसली, पूण ती काय जावंक ना, ताका अजून पावूंक ना. पूण रोहित मोन्सेर यांच्यानी येवन पाहणी केली आनी त्यांनी सांगलां की आमची पयली प्रायोरिटी जी आसा ती ताडमाड मंदीर आनी तो बनियन ट्री आहा तेची आसा. एस्क्लेवेशना खातीर जी गजाल आसा तेणी मान्य केलें की एस्क्लेवेशन करून जे उदक आसा त्या उदका खातीर लागून फुगोवन ती झाडां कोसळलेली आसा आनी आमी सगळ्यात पयली प्रायोरिटी जी आहा ती सिटिझन्सांक दितली अशें रोहित मोन्सेरातान सांगलेलें आसा. पळयत रावत तुमी गोमंतक टीव्ही. पणजे शहरात चलिल्ल्या बाबत दर्जाच्या स्मार्ट सिटीच्या कामासंदर्भात कंत्राटदाराविरोधात FIR नोंद करची म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायाची मागणी. नव्यान केल्ले काँक्रिटाचे काम जायते कडेन कोसळिल्ल्यान स्मार्ट सिटीच्या कामाची चवकशी करून ऑडिट करचे अशी मागणी विजयान केल्या. सिटीच्या बाबत दर्जावयल्यान कंत्राटदाराविरोधात FIR नोंद करची म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान मागणी केल्या. 31 मे पयलीं स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जावपाची तारीख जावन काकुलामॉल जंक्शना कडेन खोडून दवरिल्ले काम 7 जून मेरेन सोंपयतले अशें स्मार्ट सिटी वेवस्थापनान कळीत केल्लें. आतां पावसान काकुलामॉला कडल्यान टोकार वचपी रस्त्या कडेन काँक्रीट कोसळून पडिल्ल्यान स्मार्ट सिटीच्या बाबत दर्जाच्या कामाचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासला. स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारा विरोधात FIR नोंद करची अशें पत्र विजय सरदेसायान मुख्य सचिवाक केला. तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची चवकशी करून ऑडिट करची अशी मागणी तांणी केल्या. स्मार्ट सिटी म्हणटा व्हडले स्कॅम्स स्मार्ट सिटीचो चेअरमॅन चीफ सेक्रेटरी ताका आज हांवें लेटर बरयलां. पूण म्हाका आय एम कॉन्स्टंट टू से की स्मार्ट सिटीचे चेअरमॅनाचेरूच केस फायल करची पडटली. की आज मेरेन अकाउंटेबिलिटी कांयच दाखयना. चेअरमॅन जर चीफ सेक्रेटरी जाल्यार पयशे ऑलमोस्ट 1100 कोटी रुपया तुमी मोडले. ते 1100 कोटी उदकान गेले अशें दिसता लोकांक स्मार्ट सिटी म्हणटा नाका रे बाबा आमकां नाका म्हणटात. मडगांव फातोर्डा भितर तुवें कोणा विचारले एक इश्यूचेर आमी एग्री जावंक शकता. हांव आनी दिगंबर कामत म्हणटा स्मार्ट आनी नाका आसा तशें बरें आहा म्हणून आमी कळ्ळें तुका न्ही. सो लोकांक स्मार्टाचो भंय दिसूंक लागला, स्मार्टाच्या उतराचो भंय दिसूंक लागला आनी इट इज अ मॅसिव्ह स्कॅम. पूण स्कॅमाक अकाउंटेबिलिटी जाय. मुखेलमंत्री म्हणटा हाणें केलें कोण तें आमचो तो कन्सल्टंटाची चूक म्हणून कन्सल्टंटाची केस घाली, कन्सल्टंटाक जेलान उडयलो ना. मागीर तुजो MD आशिल्लो, MDन एक क्रेडीट कार्ड केल्लें स्मार्ट सिटीच्या नांवान, ताजेर कितें एक्शन जाली काय ना. सो सरकाराचो म्हणल्यार लोकांचो पयसो हो तो उद्ध्वस्त करता ते. म्हणटा आय डिमांड that FIRs be filed and I would be constant to say if they don't do this then we will have to file an FIR against the chief secretary. कित्याक तो चेअरमॅन आहा ताजो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजप सरकार सगळ्याच बाबतीत अपयशी ठरला असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान केला. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात भाजप सरकाराचे सगळे कारभार उक्ताडार हाडटलो तेन्ना हे संदर्भात लोकांच्यो ज्यो सुचोवण्यो आसात त्यो 5 जुलय मेरेन आमकां मेल करच्यो अशें गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी पत्रकार परिशदेंत उलोवप केलें. हांव हे प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर घेता कित्याक लोकांनी आमकां इश्यूज दिवचे. जर खंयचे इश्यूज हांवें उलयल्या ते तातूंत इन्क्लूड जायना. तांकां स्पेसिफीक इश्यूज आहा खंयच्याय मतदारसंघाचो आसूं तांणी आमकां हे इश्यूज आमकां दिवचे. आतां एक इश्यू असोच पयर जालो की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन सुरवात केलां. भुरग्यांक विचारूंक ना, टिचरांक विचारूंक ना. खूब पेरंट्सांक त्रास चल्लो आहा. इतलो त्रास तो म्हाकाय खबर नाशिल्लो, तांणी सांगतकर म्हाका कळ्ळें. हें जर म्हाका अशें कळटा कोणे तरी सांगून जाल्यार हाजो अर्थ असो जाता की पब्लीक सजेशन म्हणटा ती चड गरजेची. म्हणून आमी गोंयचे जनते कडेन मागतात की पब्लीक सजेशन्स आसा @goaforward.in हाजेर तुमी आमकां केन्नाय कितेंय खंयचे इश्यूज जर रेज करूंक जाय जाल्यार ह्या एड्रेसाचेर मेल करचें. बिफोर द 5th जुलय 5 जुलयच्यान तें बंद जातलें. सेशन जातलें जुलयान. बेगीन धाडल्यार आमकां क्वेश्चन घालूंक मेळटले. बेगींतल्या बेगीन तें धाडचें. कोणाक ईमेल कोणा कडेन जर ना जाल्यार हे ऑफिसान पोस्ट करूं येता. हांगा पावल्यार आमकां कोताक येता. दिस इज बेसिकली हांव मागता म्हणटा ते स्थानीक प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा ते. म्हणल्यार स्थानीक मनशाक न्याय दिवपा खातीर गोंयकारांनी फुडें येवचें. पब्लीक सजेशन्स @goaforward.in ह्या एड्रेसाचेर आमकां धाडचें हो म्हजो अपील आहा.
जोसेफ गाब्रियल हो इंडिया अलायन्साचो बाणावली जिल्हा परिषद पोट वेंचणुकेचो उमेदवार अशें गोंय आपाचो मुखेली अमित पालेकार हांणी सांगलें. उपरांत काँग्रेस कार्यकर्ता रॉयला फर्नांडीस हिणें आपूण अपक्ष उमेदवारी भरला अशें जरी सांगलें तो तांचो अंतर्गत विशय आसा अशें तांचें म्हणणें. ह्या वेळार बाणावलेचो आप आमदार वेन्झी वेगस, वाल्मिकी नायक आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. बेनावलीचे बाय इलेक्शनाक they have allowed or rather accepted the candidate of Aam Aadmi Party, Bob Joseph. I saw a statement in media ki Congress party should take their workers into consideration and so moral down जातलो म्हणून हे सीट आम आदमी पार्टीक दिले जाल्यार म्हाका दिसता एक अलायन्साचो धर्म आसा आनी अलायन्सा अंतर्गत आमी पयले फावट जेन्ना आमी वेन्झी बाबाक डिक्लेअर केलो एज अ साउथ गोवा प्रपोज एज अ साउथ गोवा कॅन्डिडेट आमचे जे कार्यकर्ता आसा जेन्ना आमी हो सीट अलायन्स पार्टनर्सांक दिलो आमचे कार्यकर्ता आसा तांकां भितर डिसिजन तांच्या भितर प्रॉब्लेम तांकां आसताच पण एज अ पार्टी वी डिसायडेड फॉर फॉर्जिंग दीस अलायन्स. तेन्ना एक लीडर एक सामान्य कार्यकर्ता जेन्ना काय म्हणटा तेन्ना आय कॅन स्टील अंडरस्टँड बट लीडर लायक रॉयला मेकिंग सच अ स्टेटमेंट की दे शुड टेक इन टू कन्सिडरेशन सामान्य कार्यकर्ता आम्ही आमचे सामान्य कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेतले आमच्या भितर आशिल्ले तांकां समजायले की फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अलायन्स हो सीट आमी काँग्रेसाक सावथाक दिवपाक जाय म्हणून. द सेम थिंग वी एक्सपेक्ट द काँग्रेस पार्टी टू डू and I think there is no doubt about the fact that Congress party amka clear cut mandate diya ki this is an India Alliance candidate. The statement has come very clearly from party president Baba Amit Patkar. Statement has come from Goja in charge asa Shri Manikrao Thakre आणि सांगितले की this elections will be fought by Aam Aadmi Party and India Alliance candidate आणि म्हाका दिसता कोणाकडे डाउट आसपाक जायना. And I think it is the internal matter of Congress party thereafter whether to take any action or give any directions to her. It is their prerogative. We will not interfere in that. But Congress party as a party is going to stand and is there with us as India Alliance partner. And we should end this controversy. It is her personal choice what she is making. As a leader, we urge her not to do this so that India Alliance आम्ही relationship जी केल्या, आम्ही जे partnership forge केल्या, it should continue till 2027 आणि तातून एक leader who is a leader like Royla should not put spokes in the alliance partnership. गोयचो मुख्यमंत्री सावंताक दिल्ली व्हरपाच्या चर्चेक अखेर पूर्णविराम. देशांत प्रधानमंत्र्याचे तिसरे पर्व तर गोंयांत सावंतूच. पळयात खासा रिपोर्ट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे तिसरे पर्व देशांत सुरू जाला. आयतारा मोदी सरकाराच्या कॅबिनेट स्वतंत्र प्रभार आणि राज्य मंत्र्यांचो सोपूतविधी जालो. लोकसभे पयलीं वेगवेगळ्यो राजकीय चर्चा देशभर सुरू आशिल्ल्यो तश्यो कांय गोंयांतूय आशिल्ल्यो. तातूंतली एक म्हळ्यार मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताक दिल्ली व्हरपाची. मात आतां ह्या चर्चेक पूर्ण विराम मेळ्ळा अशें आमच्यान म्हणूं येता. फकत राजकीय विश्लेशकूच न्ही जाल्यार भाजपाचे गोंयचे कांय फुडारी डॉ प्रमोद सावंताक दिल्ली व्हरतात काय हाचेर नदर दवरून आशिल्ले. कारण एकूच मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची. मात आतां अशा फुडाऱ्यांच्यो इत्साच उरतल्यो. गोंयांत प्रमोद पर्व चालूच उरतले हाचेर आतां अधिकृत शिक्कामोर्तब. कांय दिसा पयलीं गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना डॉ प्रमोद सावंतान गोंयांतूच रावपाची इत्सा उलोवन दाखयल्ली. दिल्ली बी वचपाचो प्लॅन आसा बीन सांगला बीन तयारी कर अशें. प्रचाराची धुरा बीन असो कांयच विशय ना. फक्त म्हाका प्रचाराची जबाबदारी खंयच्याय स्टेटींत वचून जर बाबा हांगा एक 4 मिटिंग्स घे अशाच पद्दतीची बारीक जबाबदारी आहा. त्या खातीर दिल्लीत एक 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वेगवेगळ्यो कोपरा सभा आनी हे ते घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 दिसां खातीर हांव दिल्लीत आशिल्लो. त्या खातीर दिल्लीत वचपाचो बीन असो विशय कांयच ना. थोडे जाण प्रेसवालेच हो विशय चड मोठ्या प्रमाणात करता. डायरेक्ट व्हरचें ना न्हू. स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन आसता तें म्हणून लोकांकूय दिसता तशें. म्हाकाय वचपाचो ना. तुमकां वचपाक ना दिल्ली? वचपाचो ना दिल्ली. म्हाका गोंयांतूच रावपाचो आसा. गोंयच्या लोकांची आनीकूय थोडी वर्सां सेवा करपाची इच्छा आसा. देवान संद दिल्या त्या प्रमाणे अजूनही गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयची सेवा करपाची संद देवान दिल्या, लोकांनी दिल्या. विशेश करून ती करपाची अजूनही संद इच्छा आसा. ती बस तितकेंच आनी कांय ना. तर लोकांचो आशिर्वाद आसप हो म्हत्वाचो. राजकीय विश्लेषक म्हणटात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताक दिल्ली व्हरतात ह्या चर्चांनी कांयच तथ्य नाशिल्लें. What do you want to say? Now the results have shown that after the result, that is all clear that he will be not taken to Delhi. Sorry, I feel that this speculation
is just imagination of certain people. There is no vacancy in the Lok Sabha right now. There is no vacancy in the Rajya Sabha. If Pramod Sawant has to be taken in the central cabinet or central ministry, there is need to have a vacancy in the Rajya Sabha or Lok Sabha, because he has to be a Rajya Sabha or Lok Sabha member elected within a period of 6 months. And in any case, Goa is not such a big state to be given representation in the cabinet unless the person has the stature of, say, Manohar Parrikar. And I don't think from where this speculation comes. To my mind, there was never such speculation. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मटक्याच्या विरोधात खंडपीठात जनहित याचिका घालपी याचिकादारान SIT बंद करपाक हरकत घेतले उपरांत SITची फेररचणूक करपाचो निर्णय पुलीस खात्यान घेतला. मटक्या आड स्थापन केली SIT बंद जावची ना. SITचे फेररचणूक करपाचे आश्वासन वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्याचे याचिकादार काशीनाथ शेट्टी हांणी सांगले. खंडपीठाच्या आदेशा उपरांत मटक्या आड कारवाय करपा खातीर 4 वांगड्यांच्या SITची स्थापणूक जाल्ली. दरेकी 6 म्हयन्या उपरांत अहवाल सादर करपाचो निर्देश खंडपीठान SITक दिला. 2017 साली गोवा गव्हर्मेंटान एक SIT म्हणजे स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम तयार केल्ली मटक्या खातीर, जी मटको गॅमलिंग करता त्यांचे लक्ष दवरून त्यांची माहिती जी आसा ती पुलिसांक पुरोवची आनी मागीर त्यांचेर धाड घालून तांकां अटक करचे. जवळपास 50 जाणांक ह्या SIT टिमीन घट धरले. पूण आतां ही SIT टीम बंद करची अशी निर्णय जो आसा तो गव्हर्मेंटान घेतलो आनी हेका काशीनाथ शेट्टे ह्या याचिकादारान खंडपीठान चॅलेंज केली. आनी आतां खंडपीठान असो निवाडो दिला की SIT जर तुमकां बंद करपाक जाय जाल्यार खंडपीठा कडेन एक अर्ज करचो पडटलो आनी बंद करचो पडटलो. तो पर्यंत SIT ही चालूच उरपाक जाय. ही SIT जी आसा ती बॉसेट सिल्वा यांच्या अंडर चालू असली आणि त्यांच्या अंडर PI कृष्णा सिनारी आणि PSI अक्षय गावकर आणि वामन नाईक यांचे हे जे असले हे 4 जणांची टीम असली आणि ही SIT टीम जी आहे ती मटका गॅमलिंगेचे लक्ष दवरून असली. काशीनाथ शेट्टे ह्या पेटिशनरान जेन्ना कोर्टान खंडपीठान जेन्ना चॅलेंज केली तेन्ना खंडपीठान अशें सांगलें की ही SIT जी आसा ती SIT अशीच मदीं बंद करूंक मेळची ना. त्याच्या खातीर अर्ज करचो पडटलो आनी त्याच्या उपरांत तेचेर डिसिजन घेतलो वयतलो. तर ही SIT जी आसा ती जर हेचें कारण बंद करपाचें म्हणजे बॉसेट सिल्वा हे जे आसा रिटायर जावपाचे आसा आनी म्हणून हे SITचेर निर्णय घेवचो म्हणून खंडपीठान अशें सांगलां की ही SIT जी आसा ती बंद न करता तेची परत नवीन SIT तयार करची आणि ही SIT चालू दवरची. अशीच अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोयच्या येरादारी पुलिसांनी 7 ते 9 जून अशे 3 दीस ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेत सुमार 150 जाणांचेर रातच्या वेळार कारवाय केली. फाटल्या दिसांनी अपघाताचे प्रमाण बरेच वाडिल्ल्यान ह्या फाटभुंयेर येरादारी पुलिसांनी ही मोहीम राबयिल्ल्याचें कळटा. गोयच्या ट्रॅफिक सेलान 7 जून ते 9 जून असे 2 दीस एक स्पेशल ड्रायव्ह अरेंज केल्ली. ह्या ड्रायव्हा भितून जे ड्रंक अँड ड्रायव्ह आसा तेंचेर कारवाय केल्ली गेली. जवळपास 150 जाण म्हणजे 150 जाणांचेर ही कारवाय केल्ली आसा आणि ही कारवाई सांजची 8 ते रातचे 11-12 रातच्या टायमार ही कारवाई जाल्लेली आणि ह्या 2 दिसां भितून जवळपास 150 जाणांचेर कारवाई जाल्लेली आसा. हे 150 जाण खंयच्या तालुक्यान कितल्या जाणांचेर कारवाय जाला ती अपडेट आमच्या कडेन येयल्ली आसा, ती हांव तुमकां वाचून दाखयता. ट्राफिक सेल पणजेन जवळपास 11 जाणांचेर कारवाई केली. ट्राफिक सेल परवरीन 11 जाणांचेर कारवाई केली. म्हापसा हांगासर 14 जाणांचेर कारवाय जाली. कलंगुटे हांगासर 11 जाणांचेर कारवाय जाली. अंजुना हांगासर 6 जाणांचेर कारवाय जाली. बिचोले हांगासर 9 जाणांचेर कारवाय जाली. मोपा एअरपोर्टच्या थंय 7 जाणांचेर कारवाय जाली. पेडणे हांगासर 12 जाणांची कारवाय जाली.
मारगांव हांगासर 10 जाणांचेर कारवाय जाली, फोंड्या हांगासर 17 जाणांचेर कारवाय जाली, वास्को हांगासर 13 जाणांचेर कारवाय जाली, कोलवा हांगासर तिगांचेर कारवाय जाल्या, ट्राफीक सेल केप्यान 5 जाणांचेर कारवाय केल्या, ट्राफीक सेल कुडचड्यान एकट्याचेर कारवाय केली आनी काणकोणा हांगासर 12 जाणांचेर कारवाय जाली. पळयत जाल्यार फोंड्या हांगासर 17 जाणांचेर ड्रंक एंड ड्रायवाच्यो केसीस ह्यो रजिस्टर जाल्या आनी सगळ्यात कमी म्हणटा ते आमी कुडचड्या म्हणूं शकता, ज्या जाग्यार एकट्याकूच ड्रंक एंड ड्रायव केसीसान धरलेले आसा. मजगती 1 जानेवारी ते 9 जून पर्यंतची जी डेटा जो आसा तोय आमच्या मदीं गावला. ह्या 6 म्हयन्या भितून जवळपास 2318 जाणांचे ड्रंक एंड ड्रायव केसीस जाल्लेले आसा. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मडगांव म्युनिसिपल गार्डनात 2 बिगर गोंयकारांकडे अवैध माल सापडिल्ल्यान मडगांव पुलिसांनी तांकां अटक केल्या. सापडिल्ल्या माला भितर गुळे वखदांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. अशा नाका जाल्ल्या गजालींक तरणाट्यांनी बळी पडचे न्हय, तशेंच मडगांव नगरपालिकेन म्युनिसिपल गार्डनात कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात करचो अशी मागणी सावियो कुती नोंद केल्या. आज सांगपाक गार्डना आमी पळयला की 2 जाण कसले तरी इंटॉक्सिकेशन करताले, कसले तरी सबस्टन्स कितें खबर ना आमकां, ड्रग्स ते काय कितें खबर ना, पण इट वॉज इंटॉक्सिकेटींग. हें सामकें ते जे तांचो बिहेवियर पळयलें जाल्यार सम सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटींग मेटेरियल आशिल्लो हें सामकें शुअर आसा. आनीक सामकें ते कितें तरी एक हातून दब्यान आनीक लुकटान अशें करून रॅप करून ते कंटिन्युअसली अशे वास घेत आसताले आनी ते स्वता सांगता आज का दवा है म्हणटा ते आमचे समजला. सो वायट दिसता सांग म्हणल्यार भुरगे सामको म्हणल्यार. आनीक तो एकलो बरो कोंकणी बी उलयता, मायग्रंट तो कितें खबर ना, पूण एटलिस्ट हांगा बरो जायते वर्स सेटल जाल्लो आसतलो कित्याक ताजी कोंकणी एकदम प्युअर आशिल्ली पळय. आनी ल्हान भुरगे आसा, 27-28 वर्सां भुरगे आसतले, पूण हे भाशेन हे जिवाची वाट लावप हें आमकां एकदम वायट दिसता. आनीक गार्डनाकूय बी आतां हें चलता जाल्यार हें खंय तरी सारकें जायना अशें दिसता आमकां. आनी म्युनिसिपालिटीनूय मातशें हेजेर लक्ष घालपाक जाय की असली एंटी सोशल एक्टिविटीज चलपाक दिवपाक शिरी पडना सांगपाक जाय. आनीक हांव मागता की भुरग्यांनी एटलिस्ट हे भाशेन असले आपली लायफ हे भाशेन पिड्यार करप हें सारकें न्ही. पुलिसान तेका व्हेला आनी कितें तें इन्वेस्टिगेशन केलें जाल्यार कळटलें वॉट वेदर इट इज सम सॉर्ट ऑफ ड्रग काय कितें काय म्हणटा. बट इट इज सम इंटॉक्सिकेटींग मेटेरियल हें सामकें शुअर आसा आनी तो उलयता तेजेरूय सांगता सामकें आपल्याक जाय जाल्यार घेयात, तुमी घेया, केन्ना हें जावपाना म्हणटा, विसरपाना, असली भाशा उलयता ते. सो हाजेर दिसून येता ते कितले सुमार ते एडिक्टेड जाल्ले आहा ते ह्या सबस्टन्साक. बेतोडा पंचायत क्षेत्रांत येवपी कन्हेवाळ तशेंच शिगनेवाळच्या पुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. लोखणाच्यो सोरयो भायर सरल्यात. स्लॅबूय केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत सरपंच मधू खांडेपारकार हांणी उक्तायल्या. देखून ह्या पुलाचेर जड वाहनांचेर बंदी घालची तशेंच संबंदीत खात्यान लक्ष घालून ह्या पुलाची पळोवणी करपाची मागणी ह्या वेळार सरपंचान केल्या. कण्णेवाळ तो तेंच्यांनी एग्जामिनेशन करपाचें म्हाका पळयतना तें सांगलां, म्हाका पळयतना दिसता सामको डेंजर, आपले सोयरे बी दिसता. आनी थंय हांवें तेंकां सांगलां थंय तुमी एक बोर्ड मारा की बाबा 10 टनाचे वयर जावं 8 टनाचे वयर हेजेर व्हरचें न्ही. तो सोड पूल परत इथं चाफेगाळी म्हणटा आनी शेळी हे दोनूय पूल सामके गरजेले आसा, तेयी गरज आसा आनी तेयी हांवें तांकां दाखयतलो आनी मॅक्झिमम हे बेगीन काम करून घेवपाचो प्रयत्न करता. आमी बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या जो कन्नेवाळ ह्या गांवांत आसा, कन्नेवाळाचो जो पूल आसा तो जो पुलाचो अत्यंत भाग खालचो भाग जो आसा तेजी सरयो लोखणां सगळी दिसता. तेन्ना मोठ्या प्रमाणांत ते सरी दिसल्या कारणान तो डेंजर झोनान आसा अशें सरपंच आमच्या मधू नायकान हें सांगलें आसा. तेन्ना तेजी पाहणी करची, संबंदीत खात्यान तेजी पाहणी करची आनी हे पुलाच्या जाता तितले बेगीन पाहणी करून तेजी डागडुजी करची आनी अवजड जी वाहनां हे पुला वयल्यान वयता तांकां जाता जाल्यार बंदी घालची अशी तेजी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कन्नेवाळाच्यान एकनाथ खेडेकर. बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या शिगनेवाळ वाठारांतल्या नारायण गावडे हाच्या घरांत दिसा उजवाडेत चोरी जाली. सुमार 60,000ची रोख रक्कम आनी भांगराच्यो कांय वस्तू फारायल्यो. दिसा उजवाडाक चोरी जाल्ल्यान थळाव्यांच्या मनात भंय निर्माण जाला. तशेंच ह्या वाठारांत चोरयेच्या प्रकरणांनी वाड जाल्ल्यान पुलीस बंदोबस्त वाडोवपाची मागणी सरपंच मधू खांडेपारकार हांणी केल्या. चोरी म्हणल्यार कितें जाता हांगा आतां पळय खंयचे लोक येता, कोण वळखीचे नासता, कांय नासता, ते खंय रावता, कितें करता हितून कांयच खबर ना. हितून मातशें कितें जाता
पुलिसांनी मातशें लक्ष दिवन एक गस्त घालून मातशें लोकांक हेल्प करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. त्यांचे भांगर येयलें कॅश येयलें तेंची 60,000 रुपया तेन्ना हे जे काम करता तेंचे बी कितें दुबाव आसा? आसूं येता न्ही, सांगपा जायना कोण कितें करता तें वळखीची न्ही, काय न्ही, तेंगेलें काय वळखपत्र हांगा ना काय ना आसूं शकता. तुमच्या गांवचो एक भाव तो शिगनेवाळ. हय आमचो गांवचो. पूण तेन्ना पुलिसांनी कितें करपाचें? पुलिसांनी म्हाज्या दिसपाक कितें आतां एक रातची एक गस्त मारपाची हांगा हें आसा पळय PCR. ती चोरी जाली ती दिसाची तें पूण एक दिसाची रातची अशी एक गस्त घातली जाय जाल्यार कोण संशयास्पद भोंवता कितें तांकां कळोंक शकता न्ही त्या पुलिसांक. मधुसूदन खांडेपारकर बेतोडा कल्पना पंचायत सरपंच. पयर सांजचे शिगणेवाडा नारायण हरी गावडे ह्याच्या घरांत चोरी जाली सादारणशे 5:15 ते 6:30 दरम्यान दिसाची. आनी तेजी बायल आसा ती बागायतारा कामां वयता. घुवास तो पणजे भितर गेल्लो आनी ते भुरगें नर्सींग करता आनी चेडो आशिल्लो. चेडो तो 5:15 सुमार गेल्लो आनी 6:30 जर घरा कडेन परत हे सगळ्यांक पडलेलें आसा, अस्त व्यस्त आशिल्लें. आनी तेणी मागीर तेच्या आवयक बायन बापायक फोन केलो आनी सांगलें अशें घडलेलें म्हणून. आनी अशें कळोन येता की म्हाका डिटेल सारकी खबर ना पूण म्हाजे प्रमाण तेंची 2 रिंग, 3 चेनी, एक नेकलेस, वेड, भांगतिळो आनी इतर आनी कॅश रोकड तेंगेले चिरिगिरी हाडपाचे ते घरान पयशे रोकड जवळ जवळ 60,000 हे तेंगेले म्हणजे ती आलमार फोडून व्हेल्लें आसा. आनी हांव कित्याक सांगूंक सोदतां, आज एक दिसाची चोरी जाली. हेजे पयलीं आमचे थंय सातेरीचें देवूळ कोनशां तें 2 वेळ फोडलें. बोळार शाळा आसा ती एक 2 वेळ फोडली. ते गोंगुरी आजोबा म्हणून पंडपेटी तेजी एक 2 फोडली. मागीर गणनाथ देवस्थानाचे तेंय एकदां फोडलें पूण कांय मेळना. अशें म्हणजे रातच्यो चोऱ्यो खूब फावटी जाल्ल्यो आसा. आनी ही 5:15 ते 1 वर भितर जें घडलेलें आसा तें हांव पॉलिसी कडेन मागता की पॉलिसीन सामकी गस्त दवरची. रातची मॅक्झिमम गस्त जावपाकूच जाय. आमी शिगनेवाळ बेतोड्या हांगा आसा ज्या जाग्यार फाटीं शेनवाराक एक घराक चोरी जाल्ली आनी एक घर हांगा एकोडे आसल्या कारणान खंयच लोक चडशे येयना आनी तेंची जी घरांतली मनशां आहा ती खंय ना खंय कामां वयता आनी ते बंद आसता. तेन्ना त्या घरांतली जवळ जवळ भांगर आनी तेणी घर बांदपा खातीर जावन सायडीन कितें काम करपा खातीर 60,000 रुपया दवरिल्ले चिरे हाडपा खातीर तेवूय रोख रक्कम येल्ले आसा. ते सगळे आलमार फोडून तेंचें अस्ताव्यस्त सामान सगळें उडयल्लें आसा. तांकां दुबाव आसा की ह्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणान वीज केबल व्हरपाचें जावं आनी रस्त्याचें काम चलता तेन्ना ते दुबाव आसा तांकां की ते लेबर बी जावंक शकता काय कितें. तेन्ना ह्या संदर्भान तेणी पुलिसांनी बी तक्रार केल्या आनी आमकां सरपंच बेतोडेचो सरपंच मधू नायक हेणी म्हायती दिल्ली प्रमाण हांगा ह्या वाठारांत कितल्योश्योच हेज्या पयलीं चोरी जाल्या. खूब इस्कॉलान चोरी जाल्या, कोणाची घरान जाल्यार कोणा देवळां फोडलेलें आसा, अशी चोरी जाल्ली आसा. पूण आजून पर्यंत खंयच सोक्षमोक्ष लागलेलें ना. तेन्ना हे जे लेबर लोक बी आसा तांकां हाडून पुलिसांनी चवकशी करची अशी तेजी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगनेवाळ्याच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.